वाचिल्ले मेवता पुस्तकांनी वाक्तू सुंदर सोदा सांगो म्हाका नानांनी आयस्क्रीम दिसा काय भुरग्यांक फकत ही काणी झाडां माडांनी भरलेले थंड उदक आमच्या नदीचे घसघशे आनी जोरी नितळ आसले वारे गोंयचे ही गजाली भरलेले मनोरमा उदेतीचे हिंदू क्रिस्तांव आनी मुस्लीम बांदार एकवटाचे आयज विबाडले सरकारांनी आदले गोंय नोश्ट केले बिल्डरांनी आमचे गोंय आयज उरोंक नानी गोंयचो विभाग जालो सांग कोणे केलो आमीच गोंयकारांनी दोंगर आसले ते कापले झाडां माड कातुले उदक तिच्या नांवान बारीक गांव आमचे ना जाले पयलो लोक गोंया बरोन आपूण गोंयकार म्हणूंक लागले गोंयकार गोंया सोडून भायल्या देशाचे नागरीक जाले तुझी मूर्ती सोबिताय वा कुंय पावली वा कांटाती वोडविकाय वा सांडली गोंयकाराची अस्मिताय भुरगीं आमी तुमची एकूच मागणी आमची आदले गोंय बरो जाय आसा तें तरी आसोन दी दायज आमच्या पुर्वजांचे भुरग्यां तुमच्या कितें सांबाळात उरलां तें गोंयचें शेतांनी आनी दोंगरांनी नेटुलें आसलें गोंय आमचें आनी विबाडी नाकात आमचें गोंय मागणें आमच्या भुरग्यांचें आनी विबाडी नाकात आमचें गोंय मागणें आमच्या भुरग्यांचें Hi, Hazel. You come from London? Yes. कशी आसा तूं? हांव बरें हा एकदम. You are speaking Konkani. होय, ती म्हजी मायभास. You are not feeling ashamed speaking Konkani? कित्याक म्हजी मायभास म्हाका चड मोगाची. इंग्लंडाक तावन आयला तोरूय पूण तूं कोंकणी उलयताय कोंकणी उलोवंक आनी वाचूं म्हाका लज दिसता गोंयकार आसतना गोंयांत रावून तुमी इंग्लीश आसता हांव इंग्लंडांत चलमोरा थंयसर वाडोवन कोंकणीचें रगत शिजता कोंकणी उलोय कोंकणी बरोय म्हजें शामान म्हाका सांगला कोंकणी पुस्तकांनी वासिका वाचूंक शापान शिकयला भुरगे पवनात हांव इस्कॉला हांव इंग्लीश शिकोन आयला घरांत आमच्या कोंकणी उलयना फकत इंग्लीश उलय
इंग्लंडाक तू वाडला इतली बरी कोंकणी कशें जाणा म्हजी मामी डॅडी कोंकणी जाणा पूण आमकां उलोवंक दिनात गुलाब जिवीत कोंकणी मासिका आमच्या घरात पातासना वावराड्याचो इश्टांचो आवासी पोत्रा वाचून रूच वचोना कोंकणी कांतार आनी संगीता उठ्ठा बसताना आयकता आमचे गाडयेन आनी घरांनी कोंकणी संगीत वाजता MTVचेर आनी रेडिओचेर काय बोनी इंग्लीश सॉंग्स आयकता काजाराक वदाचा कमी इंग्लीश म्युजिकेरूच नाचतात इंग्लिशेक इंटरनॅशनल बार सांग कोंकणी शिकोवन कसलो फायदो मायभास आमी जाणा जावंक जाय वो कोणे केला कायदो गोंयकाराची अस्मिताय कोंकणी भासती आतांनी माडो भायल्या देशांनी कोंकणी उलोयल्यार गोंयकार म्हूण कळटा मान हो केदो ती आसना व्हडे दायच्या गोंयकाराचे भायल्या देशांनी पावतोच गमता म्हत्व माय भाशेचे इंग्लीश उलोयल्यार कोणाक गमचें ना हांव चेडू म्हूण गोंयचें कोंकणी उलोयल्यार सांगोक नाका हांव चेडू म्हूण गोंयचें ए राव कोण धांवता कितें बाडकाराची चुली तूं हांगा कितें करता तू आनी हांगा वय हांगा हे म्हजें गोर तूं तू तू आई शपथ हांव बाळगाची चुली तुज्या भावान अनिलान म्हाका सगळी खबर सांगल्या त्या दिसा त्या दिसाची आनी खबर काडी नाका आय एम सॉरी 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 फॉर वॉट यो आगो यो गो बस बस सांग कित्याक आयलेले ही भाजी घेऊन आयलेले आगो बस गो पात्रांवान हाड म्हूण सांगलेली आमच्या शेतांतली ना ना तू 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 तुमच्या शेतांतली व्हेरी गुड इतली बरी भाजी आमच्या शेतान जाता तर फ्रेश हा तूं रोयता ना माझा बाबा आणि हांव बार रोयता कितें खूप तरेकवार भाजी जाता शिकलेले चेडू तूं खंय तरी वचून ऑफिसान काम करूंक जाय असले ही भाजी शेतार रोवप म्हाका कोण लॉज दिसना तुका तुजो भाव तरी कसलें काम करूंक लॉज ता कसली लॉज ही शेतां रोवन आमच्या बाबान आमकां वयर काडल्या ती शेतां भाजी रोयता म्हणून आमची पोटां भरतात न्हय ऑफकोर्स हेवूय सारकें तुजें आय रियली लायक इट हा व्हॉट आय मीन व्हॉट यू लायक शेतां स्वाती तू आयले बाय न्हय हे जावन आसा स्वाती आमच्या आमी मेवल्यात पयलीं कितें म्हणटा स्वाती वय. वय कितें वय ना वय ना कितें सांगूंक सोदता एकदम हुशार चेडू MSc इन केमिस्ट्री आणि तेवूय जाल्यार फर्स्ट क्लास तुम्ही उलयात हांव मातसो भितर वचना बरें बापा ए स्वाती लिनॉय या हे पळय तुझ्या प्रोजेक्टाचे लिगल पेपर्स हांव खरेंच कुशाल आमची सगळी शेतां रोवपाची पुर्वजांची परंपरा तुवें चालूच दवरूंक फुडें सरल्याय म्हूण आय एम इम्प्रेस्ड ह्या आमच्या शेतांनी आनी बाटांनी म्हजो एक प्लांटेशन प्रोजेक्ट येता तेन्ना म्हाका तुजी गरज पडटली स्वाती लेनॉय ते आतांच आमच्या सगळ्या शेतांचो पोरसांचो
आणि निर्वळ्याचो कुयदाद घेता. म्हज्यावन चोडून मो स्वातीक आसतलो तर कितें म्हणटाय स्वाती? पात्रा 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 किती झाला स्वाती? बाबांनी भाजी धाडून दिलोली, ताज्या आसतना खा म्हणून सांगला. बरे मातशी मेसार दवर. घे स्वाती, ही चॅक व्हर आणि बाबा लागीं दी आणि ताका सांग कितें कमी पडले जाल्यार मागोंक फाटी रावं नाका म्हणून. थँक्यू पात्रा. बरें पात्रा, हांव येता. बरे स्वाती. पूण एक आयक, लेनोयकूय तुजे बरोबर व्हर आणि आमी कितें रोयलां तें सगलें ताका दाखय. आमची शेतां मोळां पोरसां सगलें पळोवन दी ताका. आणि तुझे घर आमचे न्हय ते तुमचे. आसो न्ही, म्हजो प्रोजेक्ट मॅनेजर. पापा येतात आमी. बाय. बरें लेनोय, बाय. या ग. निर्माव, हो पळय तुझ्या गिफ्ट गिडाचो ड्राफ्ट हांवें तयार केला. पूण निर्माव, तुवें हे गोड सेमाक दिवंक येवजिला ते जाल्यार म्हाका सारकें दिसोना. एस्तर, तें कितें हांवें करूंक येवजिलां न्हय, तें सगलें चिंतूनच हांवें केलां. हें आमचें घर आनी फाटली जमीन सेमाकूच आसूं दी, पूण तातूंत तूं एक क्लॉज घाल. हांव आसो सोर ताच्यान तें कोणाकूच विकूंक जावचें ना म्हणून. आनी कशें ताणें केलें जाल्यार म्हज्यान तें परत घेवंक जातलें म्हणून. बरें निर्माव, आयज काल गोंयांत कितल्या भुरग्यांनी आपल्या पुर्वजाची घोरां, शेतां, भाटां आनी बेसां भायल्यांक विकून हे गोंय सोडून गेलेले आमकां दिसता. अशें करून आमचे सोबीत गोंय तांणी कोपार केले आनी त्याच पासत आमी दीस रात झुजतात हे आमचे भांगाराचे गोंय सांबाळून. कितें? तू आमच्या घराशी पावलोय? अरे तुका हांवें सांगूंक ना आमच्या घरा लागीं येनाका म्हणून. नमस्कार. सॅम, हो कोण? आनी कोणाचीच परवानगी घेनासतना सारको भितर पावलो आनी तेवूय जाल्यार आमी सगळे हांगा आसतना. दियो हो धर्मा. दियो तो तुज्या लागीं कितें उलोवंक सोदता. पूण हांव ताका काय वळखना आनी म्हजे लागीं तो कितें उलोवंक सोदता? परत एकदा नमस्कार. धर्मा म्हजें नाव. आयकलां हांवें. धर्मा मान आपली वयर काडून चलता, सकला घालिना. हांव तुका सांगोक आयला, तुज भावान श्यामान 1 कोटीवर पयशे उश्णे घेतल्या. ब्यास वाडटा ब्यास. पूण हें सगलें तूं म्हाका कित्याक सांगूंक आयला? तुजे लागीं रीण घेतलेलो मनीस तुज्या सांगकारोकूच आसा आनी म्हाका विचारून तुवें ताका दुडू दिवंक ना? मेरा छोटासा सजेशन. तुमच्याच बरें, तुमची लांब जमीन आसा, शेती आसा. आता हे शेतीची किंमत कमी. आमच्यानी ती बोलून व्हडली कॉलनी बांदून येता. आमच्यानी म्हणजे निर्माव, हो कोण आणि तो कसली डील घेऊन आयला? हे जावन आसा एडवोकेट एस्तर, म्हजी भयण. हो, अब मिल गया. बहुत सुना था आपके बारे में. एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बहुत खूब बहुत. तू किती सांगोक सोदतालो ते पयली सांग. हांव तुमचो पार्टनर आणि पार्टनरशिप मेळपाक हांवें कोट्यांनी दुडू तुज्या भावाक दिला आणि असली डील तुमकां खंयसरूच मेळची ना. यो यो हीच एक बरी संदी आसा आमकां हे सगळे रिणांतल्यान मेकळे जावं. ती शेतां ओपून इतले कश्ट करून आमकां आखरे कितें मेवता? म्हणजे सेमाचे रीण फारीक करूंक तू आमची शेतां आसा ती बेट्याचे दोंगर करूंक चिंताय? शेताचे कितें मेळटा? कंस्ट्रक्शन कर, एक ही रात में करोडपती बन जाएगा. आमच्या शेताचे मोल करूंक तू कोण? तियो ही संधी घेऊन धर्मा आमच्या दारात आयला. सारकें सांगला. आता सगळे शेतकारी आत्महत्या करता. कर्जा बढ़ गया, सुसाइड किया. प्लेन एंड सिंपल. ये दुनिया में जीने के लिए आदमी को पैसा चाहिए, पैसा. रिणा काढून ताचो दुरुपयोग केलो जाल्यार ताचो शेवट असोच जाता. आणि सेमाक हे रिणातलो सोडयतलो जाल्यार फकत तुझ्याच हातान आसा तियो. कितें? म्हज्या हातांत आसा? पूण सेमाक इतलें रीण काड म्हणून हांवें सांगूंक ना. कासिनोन वचोन तो जुगार खेळटा, तुवें वचोन जुगार खेळ म्हणून हांवें सांगूंक ना. आनी तूं सुकू
म्हयन्याक तू टुराक भोंवता. टुराक वच म्हणून हांवें सांगोंक ना? जाल्यार तुमच्या रिणाचो जबाबदार तुम्ही म्हाका कित्याक करतात? तुजो एकलोच भाव तो. इतली वर्सां तुवें सांबाळलो. आता कोण सांबाळटलो? आणि तू कित्याक आसा तर? उगडास करात. आमकां आमची एक भयण आसा, एस्तर, आनी ताका सगलो हक्क आनी अधिकार आसा. कॉलनी बांदल्यार करोड तोटली करोड, आणि शेतार वयल्यार वर्साच्या वर्सा लागतली दुडू कमावू. एक शेत रोयतल्या शेतकामत्याकूच खबर आसता वालोर आपले भुंयेचो. जे भुंयेक तो आपल्या रोगताच्या गामान शिंपता, कोश्ट काडटा आणि बी वोपलेले वाडोन पीक उत्पन्न जातोच. जी कुशालकाय भोगता तितली कुशालकाय तुम्ही क्रोटांनी दुडू दिल्यार पासून ती विकती घेवंक जावची ना. एक व दोन पावटीच न्हय, पूण वर्साच्या वर्सा पिणगेचे पिणगेक तो हे उत्पन्न काडटा आणि आपले सोस्तेक पोसता. पूण हे आमचे गोंयचे भांगार भुंयेचो वालोर तुमच्या असल्या माकडांक गमोवप चड कठीण. तुझे लागीं दुडू आसात जाय, पूण तुझे लागीं गिन्यान ना. तुम्ही म्हाका अपमान करता आणि हांवें दिल्या ती डील मानून घेवंक तुम्ही राजी ना. सॅम, हांव वयता. ए धर्मा धर्मा, तुका सांगता, म्हजे दुडू केन्ना घेवंक जाय ते हांव जाणा. गिन्यान ना जायत म्हाका, पूण म्हज्या लागीं दुडू आणि पावरचो पावर. धर्मा, तियो आमच्या कितें वड्याक पडटा ते आमकां दी आनी मेकळी कर. आनी तुवेंच तर तू आमच्या मदें पडा नाका. जितलो दिरेत तुमकां ह्या घरात आसा तितलोच दिरेत म्हाकाय आसा. कित्याक हांव धू ह्या घराची. होय, आनी भयण ती म्हजी. उगडास करात. जे विशयाचेर आमी भासाभास करतात तातूंत वांटो घेवंक एस्तराक पुराय हक्क आनी अधिकार आसा. हांवें एस्तराक सगल्या जाग्यार घालूंक सांगलां. आनी सॅम, हांवें कुशीन म्हजो नवो बांगलो बांदूंक निर्णय घेतला. त्या पासत तुका कितें पडटा न्हय तें तुका हांव झेरूल दितलो, पूण वेळ येता तेन्ना. चल एस्तर, आमी भितर या. सॅम, हो तियो बेश्टो आयकोचो ना. केकीची आयसिंग दिवन तुका फटोवंक सोदता आनी आख्खी केक आपूण खावंक सोदता. कोर्टान गेले बगोन आमकां आमचें कांयच नडपाचें ना. शट अप आणि चल भितर. तुमकां बायलांक भाव भाव कोर्टान व्हरपाचें वचता. चल भितर. खंय गेलेले तुम्ही? आणि हेका घेऊन भोंवता असो? तेका हांव मुगे हॉटेल दाखोवपाक घेवन गेलो ना. तुझे हॉटेल न्हय ते आमचे हॉटेल. आमचे म्हज्या भयणीचो घोव म्हणून आणि तुझ्या भुरग्याचे चुरचुरे पळोवन तुका आमी हांगा दवरला. हे विसरना काय? What is it? Angry? No angry. He becomes number 2 going on Dongri. You want Mandri? आमको दोगांयको आड पडो. What Madri? Mandri means loye. All loye at time and spreading on the floor. Flow. Hey, dance floor. Oh my gosh! You made us a dance floor! Yeah. I love that! Oh, yes, and who made that chance? What? You want pizza hot? Pizza? Yeah. I love pizza! तू माझ्या गोपान आजा. Come on, pizza. Yeah, come on. नाचो या दोगांय हातात हात घालून, खुपासा रावचे पाये उबारून, दोळे एकामेकाच्या दोळ्यांक घालून, या गुट बेगीन धरून. आम्ही नाचताय रेडी तू पय बसून, ब्रेक तुका दिला 10 मिनिटापासून. नाचो
तोंडाक वयर काडून कितें पळयताय डॅडी तोंडान बोट घालून पिझ्झा ऑर्डर पावलो ना अजून Dancing at the light, so happy. Swimming in the clouds, in the Forever तुका मोजे कोतोलो काजार आमी जावचे very soon पळय आयलो पिझ्झा आमचो फुल फ्रेश आसा आतां चालला बाजून I like your hotel. Beautiful. You also beautiful too. एक पाटी तू मुकोडे काजार जाले म्हणतो तू मुगेले जातले काजारू कित काजार दाडा आणि तू खबर आहे हॉटेल आमगे न्हू म्हूण आनी कोणा काजार करू सोदीत तू ना ना म्हणजे ते आता वाडोन व्हड जाव न्हू तेका लागून म्हणजे ते काजार जाव म्हणटालो आनी तू कित काजरात देडो I shall chair. हाव डू यू डू केशी आस तू Oh, bowling, bowling. बोले बोले कोंकणी शिकोत थंय I understand. Very nice. टेक पिझ्झा फॉर टू For me. Oh my gosh, thank you. गे मुजी माय हांव पिझ्झा ऑर्डर करपाक उरलो हेण पिझ्झा दिन काडलो कितें ना ते तुमकां सजमोपना ते तुम्ही अजून भुरगे आहाय दाडा तू आमगे दुधा भुरगी समजता तू माय हाडू सोदीत तो युअर मांद्री आमकां काय वाड पडो मांद्री यू नो लॉये all loy acting and spreading on the floor yes floor are floor dance floor तात्या हाडूंक धाडलो तुकाच्या गाड्याचेर ऑमलेट करून जेवतेली पातयो नासली तुजे दादाय ना आनी पुडवे ना तात्या तुवें हाडूंक ना बरोच मारून आयलाचेर गाड्याचेर जेरूर गेल्लो हांव त्या वयल्या नाक्याचेर सोरो हांवें चाकोकनाचो पूत घेता देवाचेर दोन तांतयां हांवें मागल्या गाडयेकार जालो राग तर थापले म्हज्या तोंडाचेर आनी एक म्हयनो पासून म्हणटा तांतयां मेळ्ळो कोटीन अशें कित्याक म्हणटा तो सारकें सांग म्हाका तुमी कोमयो तांतयां घालची बोन जाल्यात सांगो म्हजो आमी सुरू केला फॅमिली प्लॅनिंग आनी एक म्हयनो पासून म्हणटा तांतयां मेळ्ळो कोटीन सारकें सांग म्हाका तुमी कोमयो तांतयां घालची बोन जाल्यात सांगो म्हजो आमी सुरू केला फॅमिली प्लॅनिंग व्हडलो दादा आपूण म्हणटालो तुका मातूय सकत ना अरे हॉट पलयन भोंवता तुका कुत्रोय खायना तोंडाची तुजी बोळा भितरल्यान हाल्ल्यात पाळा दोन तांतयां तुज्यान हाडूंक जायना कुत्र्याक म्हाका सोरकून नाका हांव कोणाक भियेना तांतयां टोलो आसलो हांवें मुद्दो माडूंक ना शासराक वचोंक तोंड ना ते गाडो पासून दवरूंक ना आनी उदाऱ्यो करिनासतना उदारी करची ना तर सांग हांवें कितें करपाचें पेजा काय सोडू दिना फकत चित्ता मोडक्याचे चिरवीच कोता हांव बेकार ना रेण घेवंक ना कोणाचें मोडक्याचेरूच घर चलता आमचें उदारी करची ना तर सांग हांवें कितें करपाचें पेजा काय सोडू दिना फकत चित्ता मोडक्याचे चिरवीच कोता हांव बेकार ना रेण घेवंक ना कोणाचें मोडक्याचेरूच घर चलता आमचें दोन वरां वयर जावन गेली नाक्या
शेर गेलो लोय काम कर बुटलेले करूक ना सांग कितें करतालोय इश्ट सांग तुझ्या सांगोक ना तात्या तांचेशी मागोक ना सांग रोवाण्याक तांचेशी बसलोय दोन तातयां हांवें मागलेली लोरीस कसो चाळवलोय ह्यो आमी पोशी नाय बेदरू म्हणोक लागलोय आवराशकान सांगणे बरें दिले ते खरेंच म्हाका पटले वचोन बायलेचेर दोन फुलोय मागीर हांव जेवणाक वेता फोन करून आपयला तुजे म्हाका पडोक ना फकत कोत्ता किजिला आगे म्हजे सायबिणी म्हजें कितें चिंतलां शितांत हांवें उदक घातला मागीर हांव जेवणाक वेता फोन करून आपयला तुजे म्हाका पडोक ना फकत कोत्ता किजिला आगे म्हजे सायबिणी म्हजें कितें चिंतलां शितांत हांवें उदक घातला पंचायतीन यो म्हणल्यार तुमी पंचायतीक येवंक ना इल्लीगल तुमी घर बांदतात नोटिसाक जबाब दिवंक ना पुर्वजांचें घर म्हजें इतलो तें प्रिपेर करूंक ना त्याच वणटीचेर रिपेर करता देखून तुमकां सांगोक ना कितें कोत्तात तें कायद्यानी कोरसलें तुमकां सोबना मागीर डेमोलिशनाक गेल्यार रडोन कसलोच फायदो ना इतली इल्लीगल घरां आसात ती डेमोलिश करूंक ना आमचेंच करूंक सांगता ताळ्यार तुज्या कांयच पडोंक ना बेश्टेच तुमी आमचेर बोगलाटां घाली नाकात बऱ्याक सांगल्यार तुमकां वायट दिसता एक पांदूड उगे नासतना तुमची कामां कोत्ता फुक्याचो तुमकां आदार दिता एक बर्थ सर्टिफिकेट दिवंक तुमी लोकांक सतायतात एक प्लान पास करूंक हजारांनी धूड मागतात हाचे लागीं सायकला सोंक ना सरपंच जाल्यार वरो सावूंक नायस होंडा सिटी घेवन भोंवता हाचे लागीं सायकला सोंक ना सरपंच जाल्यार वरो सावूंक नायस होंडा सिटी घेवन भोंवता बांदकाम तुमचें चालो दवर रोखडेंच लायसन्स दिता म्हजें एक काम करचें पडटलें आदींच फुडें सांगता सांगलें काम पडलें सरपंच कोट्टा जाल्यार कोत्ता कसो उदार मोनान पळय उलयलो तूं आतां कितली पाड पडलेली आसा शेतांनी भाटां नेटो बाब म्हणटा विकतात तर आपूण ती घेता बरेच मुणकार खातात भाटांनी पाड पडल्या ती शेतां बरी रेट मेवल्या ती सगलीं शेतां हांव विकून सोडटा नेटो बाबाच्यो कोडे गाता आसात रे पार्टीस रोकडो जातलोय तो लाख पोटी तुजी सुवाती व्हडली व्हडल्या बिल्डराक ती दिल्यार मेगा हावजिंग येतली मोठी वसल्या सरपंचांनी गोंयां विकून उडयले आपल्याक जायते भाशेन चलोवन आमच्यो त्यो पंचायती आमचें गोंय विकून सोडटात सरपंच आपली बोटसां बोडटात आमच्या वसल्याच्या तोंडात माती आमचें गोंय विकून सोडटात सरपंच आपली बोटसां बोडटात आमच्या वसल्याच्या तोंडात माती
दुडू तुजे लागीं आसो तर कितेंच करूं येता लंडन ऑस्ट्रेलिया कॅनडाकूय सेटल जावंक जाता आतां सरपंच कोणे केला हातूंत आमची चूक रे पुता बांदुडू नाका म्हणटा बिल्डराचे दुडू खाता आमकां सगल्यांकूच फायदो जातलो बारीक तुमी चिता सांग तुमची शेतां बाटां आयज कितें फायदो दिता शेतां बाटाचो वालोर ह्या गाडवाकूय सजमता सगळे तुमी एकठांय जावन गोंय आमचें लुट्टा दुडवांकार जावपाची तुमकां ही संदी आसली आमच्या ग्रुपांत रे तूं आसपाचो आमच्या सगल्यांचो तुमकां तेको आसतलो चित फुडार तुज्या भुरग्याचो तुमच्या वसल्या मनशाक आमी निवडून हाडल्यार सांग फुडार कितें जातलो आमच्या गोंयचो हांकां शेतांनी उबे करून सगल्यांक एकठांय हांकां बांदून तांच्या पोनाक उजो घालपाचो हांकां शेतांनी उबे करून सगल्यांक एकठांय हांकां बांदून तांच्या पोनाक उजो घालपाचो पावना मानून घे खुशी देवाची हांवें तुजो पुरो करूं चलत राव वाडची विताची देवाच्या हातान आसता चावी तुज्या नशिबाची मुश्कूल मनशाक वळें नाकाय फुडें तूं चलत राव गोश्ट करून तूं उपशितो बरीं फळां जातेली पाय वायट करता म्हणून तुका ओदली नाकाय तुजो स्वभाव बरें केल्यार बरें मेवता शांतीचो दूत तूं जा बरें केल्यार बरें मेवता शांतीचो दूत तूं जा लेनोय पापा पापा म्हज्या मामाचें इनॉग्रेशन आनी 4 दिसांनी जावचें आसा गोंयांत कोणेच घालूंक ना तेदे व्हडले पोलियास फार्म हांवें उबारला एक न्हय पूण 5 सगळी तयारी जाल्या आनी उरलेली तयारी स्वाती करता लेनोय ते सगळे हांवें पळयलां पूण हांव चिंत्तालो सगळे एकाच बरोबर तुवें करून हात घातला तो पापा तूं गोडे चिंता आसतलो हे सगळे म्हज्यांनी सांबाळूंक जायत काय म्हणून करेक्ट देवी गोडा आसतना हांव कसोच भियेना एग्रीकल्चर खात्यान म्हाका सगळो सहकार दिला आनी पोलियास फार्म सरकार आपल्या स्किमीचेर ते फ्री घालून दितात फकत जाय ती मेहनत आनी त्या करून दाखयतलो पापा इरमाव आतांचे शिकलेले तरणाटे भोव काळजीवंत असतात तांकां फकत आमचो आनी सरकाराचो सहकार मेळत जाल्यार ते आमचे गोंयचे भुंयेर भरपूर पिकावळ उत्पन्न करून दर एका गोंयकाराची उदरगत करतले म्हूण आमकां खात्री आसा इरमाव तू सांगता ते सारखें आसता आमी बारीक शेती करूंकच उरले आनीक आमकां फायदोय चड जायनासलो पूण लेनोय हे पॉली हावसान तुवें कितें घालूंक चिंतलां तर एक वर भाजी टोमाटा आनी फुलां जी एक्सपोर्ट करूंक मेवता ती पापा पोलियास फार्मान टेम्परेचर कंट्रोल करूंक मेवता आनी झाडांक सोंपेपणी कीड लागना सारे आनी वखद आसात ते स्प्रिंकलर आसात तांचेर शिवरायतात तर
पिकावळी खूप जाता असतली न्हय होय बाबा. खंय पावला आमचे विज्ञानीक क्षेत्र. शिक्षण मनशाचे गिन्यान उजवाडायता आणि त्याच उजवाडान मनीस सगळ्या क्षेत्रांनी विकासाची पावलां मारीत मारीत फुडें वचत आसा. लेनोय चल तू फुडें. ह्याच पासत तुका हांवें शिकयला. बाबा म्हज्या फामाच्या इनॉग्रेशनाक एग्रीकल्चर मिनिस्टराचेर आसतलो. तशेंच हांवें गोंयच्या सगळ्या शेतकारांक आनी तरणाट्यांक आमंत्रीत केल्यात. शाबासकी तुका लेनॉय. अशीच तुमच्यांनी गोंयांत कृषीची क्रांती करून दाखोव येता. आयज गोंयचे उत्पन्न गोंयकारांकूच पावना. सगल्यो वस्तू आमी शेजारच्या प्रांतांतल्यो हाडटात. हे तरेन उद्योग करून वी कॅन बी सेल्फ सफिशियंट लेनॉय. आता आमी आमचे स्वताचे उत्पन्न करूंक सुरू करूया आणि सवकाच गोंय आपल्या पायाचेर उबें रावतलें. हेच म्हजें सपन. लेनॉय चोरी तर तूं चिंता ते बरी. हेर गोंयच्या तरणाट्यांनी चिंतलेले जाल्यार आयज आमचे गोंय कितले फुडें पावतले आसले. आनी ह्या तुज्या बऱ्या वावरा वरवीं दुसऱ्यांकूय उत्तेजन मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण हांव मागता लेनॉय. दुसऱ्यांचेर आदोन दवरूंक आमकां गरज पडची नासली. इरमाव तूं हे फायल घेवन सेमा आनी पॉलीस हांगा रेजिस्ट्रार कचेरींत यो. हांव तुमकां थंयच रावता. बरें अस्तर तांकां घेवन हांव तूं येता. बरें इरमाव. बाबा आनीक एक सांगूंक सोदतालो तुका. दुडू जाय ना बाबा. जाल्यार कितें. बाबा हांव स्वातीचो खूब मोग करता बाबा. एकदम बरें चेडूं तें. हांवें चिंतलेलें ताचे लागीं काजार जावं. तुजी परवानगी जाय आसली पापा. पापा तूं ओगीच कित्याक. तुका नाका जाल्यार. लेनॉय म्हजो आशिर्वाद आसा तुका. खरेंच बाबा. वय लेनॉय पूण म्हाका एक सांग. स्वाती कितें म्हणटा. आनी ती गोंयकारा न्हय ती घांटावेली. घाटी म्हणचे न्हय कन्नाडी गम. पापा जोरूय तर मोज्यान तांच्या राज्यान वचून शिकोवप घेवंक येता जाल्यार तांचे चोलये लागीं काजार जावंक जायना. तशें न्हय लेनॉय पूण स्वातीक तुवें विचारला आनी ताचो बापूय देवेगौडा. आयज आपूण हाडून चिंततालो. तुजो आशिर्वाद असल्यारूच हें पावल हांव फुडें मारतलो पापा. जाल्यार आयजूच ताका आपोवन हाडुया तर. बरें पापा. लेनॉय तुकाय हांव कितें सांगूंक सोदतालो. कितें बाबा. आमच्या नव्या बंगलोचें इनॉग्रेशन येता त्या आयताराक हांव करूंक चिंततालो. जाणा लेनॉय हें आमच्या पुर्वजांचें घर. आनीक फाटली सोबोवती जमीन आसा ती हांव सॅम अंकलाक दितां. आनी पॉली अंकलाक जें तो हॉटेल चलयता तें ताका दितां. बाबा हें सगलें करून तूं एक व्हडली चूक करता अशें म्हाका दिसता. सेम म्हाका सगलें विकून कुशीन सोडत म्हाका भिरांत दिसता. तांकां भुरगीं ना बाट आनी सुकू हांडी तर फुलू. जाणा हांव लेनॉय म्हज्या आवय बापायन फकत हें घर आनी फाटली जमीन आमकां दवरली. उरलेली सगली जमीन हांवें विकती घेतली भाटकारा लागीं. पूण कितें करुया आसूं दी. ती तुजी खोशी पापा. पापा आतां हांव मातशें फार्मान वचून येता. बरें पापा. बाय लेनॉय बाय. सॅम सॅम कितें त्यो. सॅम ही फायल घे. तातूंत ह्या घराचे आनी सोबोवती जमनीचे पेपर्स आसात. हांवें गिफ्ट डीड करून ते सगळ्यांक तुज्या नांवार केला. आनी हें जावन आसा इन्व्हिटेशन कार्ड म्हज्या नव्या बंगलोच्या इनॉग्रेशनाचे. हांवें तुका सांगलेलें न्हय वेळ येता तेन्ना तुका पडटा तें हांव तुका दितलो म्हणून. आणि उरला ते जमणीचे केन्ना वाटे करता. इतली सगळ जमीन घेऊन तू एकलाच खाताय. ओगी राव गो. पयलीं कितें मेवना तें घेवया. बाकीचे मागीर पळोवचे. त्यो हांव हे पेपर सोडून म्हज्या एडवोकेटाक दाखयता. आनी कुगडास करात उरलेली सगली जमीन जावन आसा म्हजी. हांवें विकती घेतलेली. सॅमाक तर सगली खबर आसा. सॅम हे सगळे हांवें तुज्या नांवार केलां. आनी हांव सोजमता सॅम हे तूं बरे भाशेन सांबाळतलो म्हणून. कितें करूंक जाय ते तुवें आमकां सांगची गरज ना. उरल्या ते जमणीची आमी सोद घेतली. अशीच सोडची ना ती तुका. उगडास करात देवान म्हाका केन्नाच सोडूंक ना आनी दुसऱ्यांक दितेल्यांक देव केन्नाच सांडिना.
किती झाला? आमचे मामा किती झाला? उसो घातलो पत्र उसो घातलो? सोगली तुझो बाबा माझे बाबा तुझो बाबा लागलो ताका